It's a very big loss for Goan football. On behalf of GFA, uh, we condolence to the family, and it is a big loss for Goan football. He is the first person and first footballer who and take a Santosh Trophy as a captain in 1964. आणि तेणें बरें संतोष ट्रॉफीक हांव म्हजी ड्रीम जी जेन्ना सांगता वी हॅव टू गेट बट ही इज अ पर्सन हू प्लेयर हू प्ले फर्स्ट एज अ कॅप्टन आनी दुसरें गोवन इंटरनॅशनल प्लेयर कोणूय आसा जाल्यार ही ही इज द फर्स्ट पर्सन हू प्ले फॉर इंटरनॅशनल फुटबॉल इन 1966. सो इट इज अ बीग लॉस आनी आमी मागता तेजी फॅमिलीक देवान तांकां हें दिवचें आनीक हांव गव्हर्मेंटाकूय मागता गव्हर्मेंटाशी मागता की तेजे नांवान खंय तरी हुंचेच एक फुटबॉल इन्फ्रास्ट्रक्चराचें नांव दवरचें म्हणून